Good. कॉर्पोरेशन एक्चुअली फक्त एसटीच्याच कितें जे स्किमी आसा ते करपाचे कॉर्पोरेशन. बाकीच्या लोकांक पळय आतां वेगवेगळी कॉर्पोरेशन आसा, ओबीसीचे वेगळे आसा, इकॉनॉमिकली विकर सेक्शनाचे वेगळी स्किमी तेंच्यांनी हे करता दिता. आनी लोकां पर्यंत पावप आनी गांवांत ह्यो स्किमी व्हरून सगळ्यांक सांगप हे सुरवात पळय केली न्ही ह्या टर्माक चेअरमॅन जाले उपरांत ते आमचे वासू बाबा ताका लागून ताका सगळ्यांनी अभिनंदन केलें. स्कीम आसली तेजे बरोबर आनी हे पयलीं गांवांत आमची शिश्टता धाडल्या आमच्या गांवांत जावं न्ही म्हणून. म्हाका तेणी सांगलें पळय अशें आसा म्हणून हांव म्हणलें वासू बाब येता जाल्यार म्हणलें येवपूच जाय, कितेंय केलें जायत जाल्यार म्हणलें ते पावपाकूच जाय. आतां एक विशय तुमकां मुद्दाम सांगतलो की मॅनेजिंग डायरेक्टर सुद्दां जो पळय बसलो न्ही तो सुद्दां एसटीचो लक्षांत घरा. त्या हेका जर समज थोडी उबारी मेळटली कितें जातलें जायत जाल्यार तेणी ते फायदे मेळटा ते त्या डिपार्टमेंटाचे घेवपाक जाय लोकांनी. त्या खातीर हांव मुद्दाम करून सांगता आनी रिक्वेस्ट करता साहेबा आमगेल्या तेणी सगळे तेजी टीम जी पळय आसली त्या टिमी ठरयला की प्रत्येक गांवांत जे जाग्याचे जास्त क्लस्टर आसा कशें एकठांय करपाक शकतले, ह्या स्किमीचो फायदो तांकां कशें दितले. आतां थोडेशे खूब स्किम्स सिंपल जाले, हांव सुद्दां सरप्रायज जालो तुमी सांगता ते आयकून की ह्यो स्किमी इतली सिंपल जाल्या, सबसिडी आसा, हे सगळो फायदो घेयात, 3-3 लाख तुका फायदो मेळटा. तर तुमी आतां हांव इतलेंच सांगतलो तुमकां की ह्या कॉर्पोरेशना मार्फत गोंयचो विकास करपाक जशें आमच्या आतां चेअरमॅन साहेबान सांगलें की आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आमकां जाले ते ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर आसा. त्याच प्रमाणे सेंट्रल जे पळय आसा मोदीजीचें काम जे पळय आसा ते ह्या गरीब लोकांक लागून कितें मॅक्झिमम दिवपाक शकतले आमी, एसटी लोकांक कितें दिवपाक शकता हे सगळें पळयता.